सिच्युएशन तेंचेर जालें आनी तेंचो फर्स्ट बॅच तेंचे 3 बॅच आसले ते 3 बॅच प्रोटेस्टाचेर गेल्ले. तो सेम थिंग आसलें की तांकां पयलू घेता तेन्ना सांगलेलें की तांकां रेगुलायज करतले म्हणून, मात तांकां रेगुलायज करूंक ना. जावं तांकां कांयच सांगूंक ना कित्याक तेंचो 7 दिसां भितर तो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जातालो आनी तांकां फिक्स टर्म जावं कितें करपाचें फिक्स करपाचें आसा हें कांयच करूं ना. सो ताका लागून ते खंय ना खंय तेंच्यांनी विचारलें आनी तेच विचारल्या कारणान तेंच्यांनी म्हटलें की तुमकां जाय ना तुमी रावचे ना तुमी वयचे अशें तेंचें हें आसलें. तेंचो जो HR आसा प्लांट हेड आसा तेजो आनी तेकाच लागून तेंच्यांनी जे डिसिजन केलें की तेका लागून ते वॉकआवट जाल्ले कंपनीच्यान. आनी जेन्ना ते वॉकआवट जाले तांकां मागीर तेंच्यांनी नेक्स्ट डे तेंच्यांनी हें सांगलें की तुमकां समज जाय जाल्यार आमी एक वर्साचें एक्सटेंशन करतले पण एक्सटेंशन करतले काय रेगुलायझेशन करतले हेजें कांयच नासलें. सो अशें समज चालूच उरलें गोंयांत समज अशें चालूच उरलें आनी अशें इंडस्ट्रीन सदांच आमच्या भुरग्यांक अशेंच घेयत रावले 2 वर्सां 3 वर्सां घेयत रावले. फाल्यां कोणूच रेगुलायज जावपाचो ना असो सिस्टम चालू उरतलो. 3 वर्सांनी काडून उडयतले दुसऱ्यांक घेतले. आयज तांकां दुसऱ्यांक घेवपाक रिक्रुटमेंट आयज तुमी पळयलां आसतलें जॉब फेरान सेम कंपनी आसली आनी सेम कंपनीन परत एश्युरन्स दिलें आनी अशें भुरग्यांक सांगलें की बाबा आमी तुमकां घेतले भितर आनी मागीर तुमी रेगुलायज जातले आनी कंपनीच्यान हें जातलें म्हणून. समज अशें जालें हांव म्हणना एकूच कंपनीचें म्हणना आयज सगळे कंपनीन हेंच चालू आसा की तांकां भितर घेता काम करून घेता. आयज दीसभर ते 8 वरां 12 वरां पासून केन्ना केन्ना काम करता कंपनी. सो हे जे कंपनीन काम करून घेता खंय ना खंय तांकां बेनिफिट्स मेळपाक जाय खंय ना खंय तांकां रेगुलायझेशन मेळपाक जाय. मात हें जाल्लें दिसना. पॉलिसीन कितें चेंजीस करपाक जाय जावं एमेंडमेंट्स करपाक जाय आमी ते घालतले येता ते हितून एसेंब्ली सेशनान. कारण आमकां जाय की आमच्या भुरग्यांक बरे भशेन काम मेळ्ळें आनी बरे भशेन ते सस्टेन रावल्ले म्हणून. आतां अकॉर्डिंग सद्याची जी परिस्थिती अशी आसा की आयज भुरगे कांयच उलोवंक शकना. आयज भुरगे थंय डिप्रेस जाल्ले आसा. एक तर काम सोड नाल्यार एक तर कामाक वच अशें जाल्लें आसा. आतां थोडे जाण तेंचे डिसिजन आसतलें की तेंच्यांनी कामाक वयचें काय ना तें पण हे सगळे इंडस्ट्रीन जाल्ले आसा सगळे कंपनीन अशें चालू आसा आनी हो सिस्टम खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. लेबर मिनिस्टरान कितें एश्युरन्स दिला आतां? लेबर मिनिस्टरान कांयच एश्युरन्स दिल्ले ना. लेबर मिनिस्टरान तांकां सांगलां की तुमी भितर आसा म्हणून तुमचे जे वर्कर्स आसा तांकां तुमी भितर आसा म्हणून सांगलां. एपोलॉजी लेटर सायन मारता म्हणून सांगलां. आपूण मॅनेजमेंटा कडेन उलयतलो म्हणून सांगलां रेगुलायझेशनाचें कितें आसा तें. बट तो एश्युरन्स कांय दिल्ले ना. कोणानूच मॅनेजमेंटानूय एश्युरन्स दिल्ले ना लेबर मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले ना. सो आमी तेजेरूय आमी कांय उलोवंक शकना कारण आमी ऑलरेडी उलयल्या तेंचे कडेन कितें कितें आसा तें आनी तांकांय डिमांड घातलेलो आसा की रेगुलेशन जावं हॅरेसमेंट जे आयज म्हणटा हॅरेसमेंट जाता तें हॅरेसमेंट जावपाक जायना. कारण फाल्यां तांकां हें आसतलें ते फाल्यां भितर गेले ना तांकां हॅरेसमेंट जावपाक शकता तांकां प्रेशरायज करपाक शकता. सो आमी ऑलरेडी लेबर मिनिस्टराक लेटर केल्लें आसा की तितून रेगुलायझेशनाचे तेंचे पॉयंट्स घालचे. दुसरें म्हणजे आमी तांकां हॅरेसमेंट करचें न्हू कितें फुडें हॅरेसमेंट जावपाक जायना म्हणून तेंवूय घातलेलें आसा.